नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत संवसारीक पांवड्यावेल्या विमानतळांचेर काम करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या वर्सुकी आमसभेक प्रधानमंत्र्यांनी केलें संबोधीत. पॅराग्वे आनी भारतान समान हिताच्या क्षेत्रांत सहकार्य चालू दवरपाचें थारायलां. पॅराग्वेचे राष्ट्रपती भारत भेटेर दोनूय देशां मदीं जाली शिष्टमंडळ पांवड्यावेली बसका. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर कायमस्वरुपी हॉस्टेल सुविधा सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो विचार. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत. पाकिस्तानाचो खरो चेहरो संवसारा मुखार हाडपाक भारताचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ विदेश भेटेर. 7 शिष्टमंडळां संवसारभरांत भोंवून पाकिस्तान आनी आतंकवादाचो संबंद हाडटा उक्ताडार. राज्यपालांनी हुतात्मा चौकार हुतात्म्यांक ओंपलीं आर्गां. भगवती देवी आनी कालिका देवीचें घेतलें दर्शन. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या 81व्या वर्सुकी आमसभेक संबोधीत केलें. ह्या वेळार नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू, इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारत संवसारांतलें तिसरें सगळ्यांत व्हडलें उड्डाण क्षेत्र अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारत संवसारीक पांवड्यावेल्या विमानतळांचेर काम करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. आयटा की 81st एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में मैं आप सब अतिथियों का भारत में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं. ये कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है. इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है. आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है. ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है. उड्डाण येवजणे खाला सामान्य नागरिकांक सवाय हवाई प्रवास दिवपाचें काम चल्लां अशें ह्या वेळार उलयतना नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू हांणी सांगलें. Abundant resources and vast human talent, India is a natural connector of the skies and aviation as well. And Honorable Prime Minister's presence today underscores the paramount importance India places on aviation, airline partners, and on global collaboration. I commend IATA for its long-standing contribution towards global aviation, and today in organizing this big event, bringing together over 1,700 delegates and including more than 200 airlines across the globe, creating a powerful platform for dialogue between industry leaders, stakeholders, and government authorities. I would like to say that this is the time for innovate in India, integrate in India, and invest in India. And over the past decade, the transformation of India's aviation landscape has been nothing short of phenomenal. 3 जून मेरेन चलपी ह्या संमेलनाक हवाई उद्देगाकडेन संबंधित म्हत्वाच्या विशयांचेर भासाभास जाता. हवाई उद्देगाकडेन संबंधित संवसारभरांतले सुमार 1700 प्रतिनिधी ह्या परिशदेंत वांटेकार जातात. 1983 उपरांत पयलेच फावट सुमार 4 दशकां उपरांत तें संमेलन भारतांत जाता. इंडिगो ह्या परिशदेचें यजमानपद करता. IATA इंडिया कंट्री डिरेक्टर अमिताभ खोसला हांणी ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. And carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पॅराग्वेचे राष्ट्रपती सांतियागो पेना पॅलेसियोस हांचे मदीं शिष्टमंडळ पावंड्यावेली आयज भासाभास
नवी दिल्लीत जाली. ह्या बसकेत दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंधांचो नियाळ घेतलो. डिजिटल तंत्रगिन्यान, कृषी, संरक्षण, रेल्वे, अंतराळ आनी हेर क्षेत्रांत दोनूय देशांमदीं भरपूर तांक आसा अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं. मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है. हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं. भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग है. हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और चुनौतियों में समानता है. इसलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सकते हैं. लॅटिन अमेरिकन क्षेत्रात पॅराग्वे भारताचो महत्वाचो भागीदार आसा. दोनूय देशांमदीं बरे आनी महत्वपूर्ण संबंद आसात. आतंकवादा आडच्या झुजांत भारत आनी पॅराग्वे एकठांय आसात अशेंय तांणी सांगलें. कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. पॅराग्वेचे राष्ट्रपती पॅलासियोस 3 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी राष्ट्रपती पॅलासियोस हांची भेट घेतली. भारत पॅराग्वे समकार्याचेर तांच्यो सकारात्मक भावना आनी सहकार्य वाडोवपाचेर तांणी दिल्ल्या मार्गदर्शना खातीर मंत्री जयशंकर हांणी खोस उक्तायली. राष्ट्रपती पॅलासियोस नवी दिल्लींत पावले उपरांत तांकां भव्य येवकार दिलो. तशेंच तांकां गार्ड ऑफ ऑनराची मानवंदना दिली. राष्ट्रपती पॅलासियोस हांणी राजघाटार वचून महात्मा गांधीजींच्या समाधीचे स्थळार पुष्पांजली ओपली. ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची भेट घेतले. भारत भेटेर राष्ट्रपती पॅलासियोस जायत्या कार्यावळींनी वांटेकार जातले. बुधवारा परत मायदेशांत वचचे आदीं ते मुंबयक भेट दितले. भारत आनी पॅराग्वेन समान हिताच्या विशयांचेर वेगवेगळ्या भोवपक्षीय संस्थांत एकठांय काम चालू दवरपाचें थारायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पॅराग्वेचे राष्ट्रपती सांतियागो पेना पॅलासियोस हांचे मदीं आयज नवी दिल्लींत द्विपक्षीय बसका जाली. हे बसकेंत व्यापार, संरक्षण, भलायकी आनी कृशी संबंदीत विशयांचेर भासाभास जाली. हे बसके उपरांत विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव पी. कुमारन हांणी पत्रकार परिशदेंत हे विशीं म्हायती दिली. At the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi, the President of Paraguay, His Excellency Mr. Santiago Peña Palacios, is on a state visit to India from 2nd to 4th of June 2025. This is the first visit of President Peña to India, and it is only the second visit by a President of Paraguay to India. The last visit was in 2012 by the then President. He is accompanied by a high-level delegation comprising ministers, members of parliament, governor of a province, and senior officials. President Peña arrived in New Delhi this morning. He was received at the airport by accompanying minister Shri Harsh Malhotra, Minister of State for Corporate Affairs. He was accorded a ceremonial guard of honor and a cultural welcome at Palam Air Force Station. President Peña's state visit commenced with a courtesy call on him by the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. दिव्यांगां खातीर फुडले 4 ते 5 वर्सांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कायमस्वरुपी हॉस्टेल सुविधा सुरू करपाचेर गोंय सरकार विचार करता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आपल्या फाटल्यान आपल्या भुरग्यांचें कितें जातलें हाचो हुस्को पालकांक आसता आनी हो हुस्को पयस करपा खातीर ही सुविधा सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें तांणी सांगलें. ADIP मोलावणी शिबिराच्या समारोप सुवाळ्यांत ते उलयताले. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनी इन्क्लुझिव्ह गोवा इनिशिएटिव्ह खाला ह्या शिबिरांत पात्र दिव्यांगांक सोदून काडटात आनी तांकां फुकट मजत भेटयतात. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. म्हज्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें? आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसांत सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्सांच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप
आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरेंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आनी एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरेंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता. आनी ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आनी आपल्या आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात, म्हणजे आमी जितके फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. आमी त्या भुरग्याक कोसीत बसचे न्ही, आमी देवाक दोश दीत बसचे न्ही. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नॅशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. ऑपरेशन सिंदूर खाला भारतान सुरू केल्ल्या प्रयत्नांक आनी आतंकवादाच्या आड भारतान 7 सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ आपल्या संपर्क कार्यावळीचो भाग म्हण वेगवेगळ्या देशांक भेट दितात. आतंकवाद आनी ताच्या सगळ्या प्रकाराच्या विरोधात शून्य सहिष्णुताय असो भारताचो संदेश सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळां पातळयतात. जनता दल युनायटेड खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळ्या प्रतिनिधी वांगडा बसका घेतली. ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे. उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई. इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ. अवेयर हैं इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को लड़ाई को लेकर. यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सके तो हम लोग कहा कि नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी. तो ये यही बैकग्राउंड था. लार्जली बहुत अच्छा रहा. क्यों इसी कड़ी में शिवसेना दोनूय देशांमधल्या नातें अदीक सुदृढ करपा खातीर वैश्वीक युद्धांत लायबेरिया भारतामदीं सदांच आसतलो अशें भाजप खासदार बासुरी स्वराज हांणी सांगलें. पाकिस्तान सदांच धर्माचो वापर करता हें समान हें अशें प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य भाजप फुडारी SS अहलुवालिया हांणी सांगलें. इसलिए आए हैं क्योंकि लाइबेरिया बहुत पुराना दोस्त है भारत का, बहुत सुदृढ़ बायलैटरल रिलेशनशिप है और उसको और ज्यादा सुदृढ़ आप कर रहे हैं. और आप भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं. UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है लाइबेरिया. ये वक्त है जब हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है. 3 जून को मुझे लगता है कि जितना बढ़िया कैंपेन इन्होंने चलाया है, 100% DR कांगो और लाइबेरिया दोनों ही UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर अवश्य बनेंगे. ऐसे में हम जानते हैं और हमें पूरा ये विश्वास भी है कि लाइबेरिया वहां पर पुरजोर तरीके से ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भारत के साथ खड़ा रहेगा. पाकिस्तान सदांच धर्माचो वापर करता हें समान है अशें प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य भाजप फुडारी SS अहलुवालिया हांणी सांगलें. हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड है हमारे साथ खड़ा रहेगा. हमने
यूएई वालों को रिक्वेस्ट की कि उसका ऐसा मानना है और वो कुरान शरीफ और धर्म का नाम लेकर ये प्रचार प्रसार करता है और आतंकवाद करता है, तो इसका कोई उपाय करिए। उन्होंने स्वीकारा कि हमारे धर्म को इन्होंने हाईजॅक कर लिया। पुराय विश्वात शांतिकायेचो संदेश पातळपाचें काम प्रधानमंत्री मोदी सदांच करता अशें शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे हांणी सांगलें। आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ऐसा कोई भी, आप देखिए, टेररिज्म से ग्रसित भारत नहीं है, टेररिज्म से बाकी भी अन्य देश भी है। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है। और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली, उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। छत्तीसगडात नक्षलवादी मोहिमेअंतर्गत केल्ल्या कारवायेंत व्हड यश मेळ्ळां। सुकमा जिल्ह्यात 16 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलें। शासनाच्या आत्मसमर्पण अंतर्गत ही कारवाय जाल्या। बाकीच्या नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करचे अशी मागणी छत्तीसगडच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी केल्या। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन अभियान में जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर आज 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 16 नक्सलियों के 25 लाख का इनाम शासन द्वारा घोषित है। इसमें बटालियन और अन्य डिवीजन जैसे उड़ीसा के जो कुछ नक्सली है वो भी सरेंडर किए हैं। इस 16 नक्सलियों में से 9 नक्सली केरलापेंदा गांव के सदस्य हैं। शासन की जो आत्मसमर्पित नीति है उसमें इलवत पंचायत योजना के तहत केरलापेंदा गांव के 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के पश्चात केरलापेंदा गांव जो है वो पूर्णतः नक्सल सदस्य मुक्त हो गया है। और उसके बाद इस गांव को जो शासन की तरफ से 1 करोड़ रुपए का जो विकासात्मक काम के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द नक्सल सरेंडर करें। दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात तपास करपा खातीर राज्य आतंकवादी विरोधी संघटनेन आयज ठाण्याच्या पडघा हांगा धाड घाली। मुंबय सेंट्रल रेल्वे बॉम्बस्फोट आनी मुलुंड बॉम्बस्फोट प्रकरणांतलो आरोपी साकीब नाचण हाका एटीएसान अटक केल्या। 2017 साकीब हाणें आपली शिक्षा पुराय केल्या उपरांत परत आतंकवादी कारवायांत घुसपल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा। साकीब हाचे बरोबर एटीएसान 6 जाणांक अटक केल्या। रजित गुप्तान जेईई एडवान्स परीक्षेक पयली सुवात मेळयल्या जाल्यार सक्षम जिंदाल दुसऱ्या सुवातेचेर आयला। आयआयटी कानपुरांत आयज जेईई एडवान्साचे निकाल जाहीर जाले। हे निकाल रिजल्ट 25.jeeadv.in.c.in ह्या संकेतथळाचेर पळोवंक मेळटात। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आनी हेर संस्थांक तंत्रीक शिक्षण घेवपा खातीरची ही तंत्रीक परीक्षा आसा। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लाय हांणी आयज पेडण्यां हुतात्मा चौकार हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार राज्याची प्रथम महिला रिटा पिल्लाय हांणी पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी हुतात्मा चौकार हुतात्म्यांक पुष्पांजली ओंपली।
राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी आपली घरकान्न राज्याची प्रथम महिला रिटा पिल्लय हांच्या वांगडा पेडण्या पार्सेंतल्या भगवती मंदिराक भेट दिवन देवीचें दर्शन घेतलें. तांची ही भेट कुशल कल्याण यात्रेचो भाग आसा. पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. देवीचें दर्शन घेवन आयले उपरांत राज्यपालांनी पत्रकारां लागीं उलोवप केलें. is representing the great tradition of our country. Our country crossed the Manvantaras and reached this stage. Now it is looking after our Bharatavarsha, Hindustan or India. Everybody is expecting something and we are able to provide it. As far as our other yatras are concerned, all are connected to Roman tradition, culture, and our Bharatavarsha's concepts during the last time, from time immemorial. That I also realize from where we get the power. A very good lawyer is nearby me now. Under the Constitution is supreme. Whether Supreme Court is supreme, whether government is supreme, whether Chief Minister is supreme, whether MLA is supreme. According to the Constitution, the mandate of the Constitution is that people are supreme. राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी कुशल कल्याण यात्रेचो भाग म्हण आयज कासरपाल देवचलेंतल्या कालिका देवळाक भेट दिवन देवीचें दर्शन घेतलें. कुशल कल्याण यात्रे खाला ते राज्यांतल्या धर्मीक सुवातांक भेट दितात. तांचे वांगडा तांची घरकान्न आनी राज्याची प्रथम महिला रिटा पिल्लय हांणी देवळाक भेट दिली. गोंय आनी केरळांतलें वातावरण सारकेंच आसा आनी गोंयांत आसतना आपल्याक केरळांत आशिल्ल्या वरीच दिसता अशें राज्यपालांनी ह्या वेळार सांगलें. I have covered more than half of the places of worships in Goa now. I will complete within 1 week all the these types of temple and certain churches and mosques. And the purpose is a mass prayer before the Almighty for the welfare of the people, welfare of Goa, and the unity and integrity of the nation. Prayer before that. That I am doing, and through that process I got wonderful ideas, because each and every temple tells the story of good people of Goa, their Portuguese arrival here, and certain atrocities here, and by overcoming that, how the people, these temples, and the temple is concerned very neat. Here also very neat. When I reached here, I saw a pakka godly place, and I'm very happy. And Kushal Kalyan Yatra. गोंय जैन मंडळान आयज महावीर जयंतीचें आयोजन केलें. पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मिनाझीस ब्रिगांजा सभाघरांत आयोजीत केल्या ह्या कार्यावळींत चार्टर्ड अकावंटंट आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोंय संघचालक राजेंद्र भोबे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. ह्या वेळार कल्पना शाह, राजेश चेड्डा, शांतीलाल मेहता, सुभाष जैन, अरविंद पाटील आनी हसमुख वर्धन हाजीर आशिल्ले. जैन समुदायाविशीं अहिंसा, सत्य आनी दये विशीं समुदायाच्या वांगड्यांनी उलोवप केलें. बहुत ही अच्छे प्रोत्साहन देते हैं हमारा कार्यक्रम में, और हम ये कभी भी समझा नहीं है कि गोवा से, गोवन से, गोवान तक से हम अलग है, हिंदू से अलग है. हम एक भारत का संस्कृति का, हिंदू का एक अविभाज्य अंग है. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत में हमारा जन्म हुआ है, और बोबेश्वर जैसा बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शक मिले हैं. वर्ल्ड चेस चॅम्पियन डी गुकेश हांणी नॉर्वे चेस 2025 सर्तीच्या 6वे फेरयेंत संवसारीक पयले सुवातेवेलो चेस खेळगडो मॅग्नस कार्लसनाचेर जैत जोडलें. काल राती ही मॅच जाली. हें गुकेशाचें कार्लसनाचेर पयलें क्लासिकल जैत. सुरवेक कार्लसनाच्या खेळाचेर बरें नियंत्रण आशिल्लें, मात एका खिणांत सगळेंच बदल्लें. धवे पीस घेवन खेळपी गुकेशान दबावा खाला खेळटना कार्लसनाच्या एकेच चुकीचो फायदो घेतलो आनी खेळ आपल्या फावरान ओडून हाडलो. ह्या सर्तीच्या पयल्या फेरयेंत कार्लसनान गुकेशाचेर जैत जोडलां. इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट सर्तींत पंजाब किंग्स फायनलींत पावला. काल जाल्ल्या दुसऱ्या क्वॉलिफायर मॅचींत पंजाब किंग्सान मुंबय इंडियन्साचेर 5 गड्यांनी जैत जोडले. पयली बॅटिंग करतना मुंबय पंगडान 204 धांवड्यो काडल्यो. पंजाब पंगडान 1 ओव्हर बाकी आसतना 5 गडे वगडान 207 धांवड्यो काडून
फायनलीक पावल घालें. फाल्यां अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी पंजाब किंग्सा मदीं IPL 2025ची फायनल मॅच जातली. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.4 आनी उण्यांत उणें तापमान 25.0 इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भारत संवसारीक पावंड्यावेल्या विमानतळाचेर काम करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या वर्सुकी आमसभेक प्रधानमंत्र्यांनी केले संबोधीत. पॅराग्वे आनी भारतान समान हिताच्या क्षेत्रांत सहकार्य चालू दवरपाचें थारायलां. पॅराग्वेचे राष्ट्रपती भारत भेटेर दोनूय देशां मदीं जाली शिष्टमंडळ पावंड्यावेली बसका. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर कायमस्वरुपी हॉस्टेल सुविधा सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो विचार मुखेलमंत्री सावंत. पाकिस्तानाचो खरो चेहरो संवसारामुखार हाडपाक भारताचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ विदेश भेटेर 7 शिष्टमंडळां संवसारभरांत भोंवून पाकिस्तान आनी आतंकवादाचो संबंद हाडटा उक्ताडार. राज्यपालांनी हुतात्मा चौकार हुतात्म्यांक ओपली आर्गां. भगवती देवी आनी कालिका देवीचें घेतलें दर्शन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया फाल्यां 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.